झेडपी वेचणूक बीजेपी सोडूंक शकता मोगोक 3 जागे। आरजी आणि गोवा फॉरवर्डा वांगडा युतीक काँग्रेस सकारात्मक। आपाचे 14 उमेदवार जाहीर। रामा काणकोणकार खुनी हल्लो प्रकरणात हजारावयर पानांचे आरोपपत्र दाखल। उत्तर गोंय जिल्लो आणि सत्र न्यायालयात आरोपपत्र सादर। सरकाराचे म्हजे घर येवजणे विरोधात घेतिल्ल्या जनहित याचिकांची हायकोर्टान घेतली दखल। सरकाराक नोटीसी 3 फेब्रुवारीक सुनावणी। राष्ट्रीय पत्रकारिता दीस सुवाळ्यात ज्येष्ठ कार्टुनिस्ट अलेक्सीचो लायफ टाइम अचिव्हमेंट पुरस्कार दिवन भोवमान। मुख्यमंत्री म्हणटाय दोनूय बाजू पळोवन कितें तें करता। मादय अभयारण्यात वाघ वाठार जाहीर करपाक सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ली तज्ञ समितीचे वांगडी परत गोंयांत। उत्तर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी राना खात्यांच्या अधिकाऱ्या वांगडा चर्चा। एप्रिल ते सप्टेंबर मजगती मोपा विमानतळार प्रवाशांमदी 8% वाढ जाल्यार दाबोळ विमानतळार प्रवासी 12%नी देंवले। पर्रा रस्त्यावेल्यान वचपी दुचाकीक रेंट कारीचो धपको। मोपा विमानतळ लागसार गाडी सापडली, ड्रायव्हर मात गायब। बांगलादेशाची आदली प्रधानमंत्री शेख हसीनाक फाशीची ख्यास्त। हत्या करपाक प्रवृत्त करप आदेश दिवप असे आरोप ढाकाच्या इंटरनॅशनल क्रायम ट्रिब्युनलान तिचेर दवरल्यात। सावदी बस आणि टँकरांमध्ये जाल्ल्या अपघातात 45 जाणांक मरण। एकलो खंय साल्वार। पीडितांच्या फॅमिलींक अर्थीक मदत राबोवपाचे तेलंगणा सरकाराचे उतर। इथिओपियात व्हायरसाचो आउटब्रेक 3 सोंपले। इथिओपियाच्या भलायकी मंत्रालयाची लोकांक शिटकावणी।